गोंयांत सध्या डेंग्यूच्यो केशी वाडपाक लागल्यात। कलंगूट वाठारांत 12 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात। ताका लागून वाठारांत भिरांत पातळ्ळ्या। देखून आतां डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपा खातीर कलंगूट पंचायतीन पावलां उबारल्यात। गोंयांत सध्या वयता थंय डेंग्यूचे केशी वाडपाक लागल्यात। कलंगुटे जाल्यार वट्ट 12 डेंग्यू दुयेंती सांपडल्यात। ह्या प्रकाराक लागून आतां लोकां मदीं भिरांत पातळपाक लागल्या। डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपा खातीर पंचायतीन आनी थळाव्या भलायकी केंद्रान आतां पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। पंचायतीन जाल्यार फवारणीय सुरू केल्या। लोकांनी आपलो वाठार नितळ दवरचो म्हूण भलायकी खातें आनी सरपंच जोजफ सिक्वेरान लोकांकडेन मागला। डिपेंड जाता की तेंची सिवियरिटी, तेंचो प्लेटलेट काउंट, तेंचो पीसीवी काउंट कितलो आसा तो। सो तो मनीस कसो कितें प्रेजेंट करतलो तेजे ते पेशंट टॅबलेट सारके घेता, प्लेटलेट काउंट देंवता, वॉटर इनटेक मेन इम्पॉर्टंट इज वॉटर इनटेक। डेंग्यू जाल्ल्या मनशाक वोकारे खूब येता, सो त्या कारणान ताका उदक सुद्दां पिवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी तो भितूंतल्यान जेन्ना डिहायड्रेट जेन्ना मनीस जाता, जाम पडटा, तेन्ना तेजी कंडिशन क्रिटिकल जातली म्हणून अशें अदमासान समजून घेवपाचें। सो ताका मागीर एडमिशन गरज पडटा, ताका सलायन पॉयंट्स बीन ते लावचे पडटा, ताका ट्रिटमेंट जावं पडटा। एडमिशन व्हेरी इम्पॉर्टंट जाता। आतां पळोवया जशें सिच्युएशन आतां कंट्रोल जातलें। इवन लास्ट इयर सुद्दां ऑगस्ट सप्टेंबर मेरेन हो तो डेंग्यू चल्ललो। सो आतांच हो डेंग्यू स्टार्ट जाला ऑगस्टांतल्यान। सो सप्टेंबर हो एक्सपेक्ट करता हांव की सप्टेंबरानूय आसतलें आनी पावस जसो वाडटा तसो डेंग्यू जातलो। सो हांगा आतां आमी आयज काल जे पेशंट पॉझिटिव्ह आयिल्ले तेंचे आज प्लेटलेट काउंट पळयतले आमी। जर तर चड देंवता कशें दिसता जाल्यार त्या पेशंटाक रेफरन्साची गरज आसतली हायर फॅसिलिटीन। सो तांकां मागीर थंय वचून मागीर ट्रिटमेंट घेवचो पडटलो। एकूच सांगूंक सोदता त्या लोकांक की तुमचे सरावंडिंगाक जे कितें उदक साठोवन उरता कुट्ट्यांनी और फ्लावर वाजांनी और खंयसरूय जे कितें आसा ते मातशें काडात म्हणून हे पोरूं आमी केलेले। आनी पोरूं इलेक्शन आसलें म्हणून ते सगळे कोण इलेक्शन वॉर्ड मेंबर रावंक सोदताले तेणींनी स्टार्ट केलेले। पूण हे फावटी आमी आतां कोण निवडून येयल्या तेणींनी केले आनी कोण पिड्यार जाला ते हे फावटी ते करिना। सो फॉरगेट दे। पूण आमची ड्युटी आयज आहा की ह्या लोकांक सांगपाक, आमच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता आमचो जीव तरी सारवार करपाक आनी कोवीड येना जावपाक अशी। दीस इज वर्स देन कोवीड। कांयच कळना आमची प्लेटलेट कितली देंवता ती 2-3 दिसांनी आमकां इतले त्रास जालेले आसात। त्या पासत हांव कितें म्हणटा ते सरावंडींग नितळ दवरात। सरावंडींग आनी तुमकां जरी तर नितळ करूंक नाका जाल्यार पंचायतीचो आमचे ग्रूप आसा पळय, झोन 1, झोन 2, झोन 3 गार्बेज पर्सन आहा तांकां सांगात। तांकांय आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या सगळे नितळ करपाक। सो लोकांक आमचो कितें आसा, आमचो तेंको आसा पूण लोकांचो तेंको आमकां ना। इतलेंच हांव लोकां लागीं मागता, लोकांची मिस्टेक ना, अननोइंगली ते जाता। अननोइंगली म्हाजी बोशी एक धाकटेली आमी भायर उडयल्या ते बोशेन ते उदक उरता आनी तितून तो किडो जाता। सो हे आमी चर्चीन बसून बोबू मारता, आमच्या देवळान आमचे भट बसून बोबू मारता। हे आमकां तुमचो असो आदार तरी मेळत जाल्यार आमी मलेरिया फ्री, डेंग्यू फ्री कलंगूट जावंक शकता। त्या पासत आमी इतलें घेतलां। एक फर्स्ट टायम आमी ही एक्सरसायज केल्या कलंगूट पंचायतीन आनी आमची कमिटी आसून बरी, नाजाल्यार आमी कमिटी करता म्हणल्यार आनीक दीस लागपाचे। सो त्या पासत उपकार तुमचे कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान हे वसोनी सगळ्या लोकांक उपकार मागता, आमी हात जोडून मागता की हे जे कितें उदक साठटा ते मातशें भायर काडून उडयात आनी आमी मलेरिया फ्री, डेंग्यू फ्री गांव करुया। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर।